सुरवेर राग आयिल्ल्या वेळार आमी कितें चिंता हांवें केल्लेंच सारकें आनी आमी तातूंत मुखारून वेता. जर आमी एका मनशाचेर रागार जाता जाल्यार त्या मनशा लागीं कसलोच संबंध दवरूंक आमी आशेना. तो ह्या वाटेन वेता जाल्यार आमी ह्या वाटेन वेता. बळका जेजू थंय बोमगाळ भवनो आनी भयणीनो, हर एका ब्रेस्तारा दीस आमी ह्या पुणशेताक धांवून येता. कडी जावन बाळका जेजूक आमकां अर्गां दिवंक आसात ताचे तावन जोडलेल्या बेसवां खातीर. सांगतच आमच्यो गरजो एका फाटल्यान एक सर्ते आसात आनी असल्या संदर्भार त्यो गरजो ताका समर्पूंक आनी त्याची बेसवां मागून घेवंक. थोडी बऱ्या भलायके पसोत, थोडी बऱ्या कामां पसोत, सैरीके पसोत, भुरग्यांच्या देण्या पसोत, कुटुंबान संतोष मेळचे पसोत, एग्जामान यशस्वी मेळचे पसोत आनी अशें जायत्यांची पट्टी आसा, जायत्यांचे इरादे आसात, ते समा आसात. आतां तुमचे लागीं हांव आज तुमी खंयच्या एका आजापा खातीर, खंयच्या एका बेसवा खातीर मागतात म्हूण विचारलें जाल्यार खंडी जावन हांगा तुमी कितलीं जाणां आसात तितल्या नमुनेचे जाप मेळोवंक चान्स आसा. कितें म्हळ्यार म्हजी गरज तुमची न्हय, तुमची गरज आनी एकल्याची न्हय, हर एकल्याक ताच्या ताच्या बेसा प्रमाणे, ताच्या ताच्या स्टेटसा प्रमाणे गरजो आसात आनी हें सामान्य हातूंत कांय आजाप पावोवचे जाल्लो विशय ना. पूण आयच्या वांजेलाक गेले हांव जाल्यार थंयसर आजाप पावोवचे जाल्लो एक विशय आसा. प्रत्येक जावन आमची मागणी, आमची तेसवां, आमचे इरादे हो विशय मोतीन घेतलो जाल्यार खंयचो म्हणून ते आमी समजूंक प्रयत्न करया. आयच्या वांजेलांत आमी पळोवचे प्रमाणे एका आरिगाराच्या पिडेस्ताक 6 जण ताचे इश्ट जेजू सरशी हाडटात. उरल्या थोड्या वांजेलांत पळोवचे प्रमाणे थंयसर घरा भितर जागो नासलो, जेजू घरा भितर आसलो, त्या देखून ते वयर माळयेर सडटात आनी थंय तावन पाक्याचे नोळे काडून ताका सकला देवयतात. कितेंय आसूं विशय हो गे ताचे इश्ट ताका जेजू सरशी हाडटात. एकच ताचे खासगी इश्ट जावंक पुरो वा हो खंय वाटेर हात पांय ओडून जेजू सरशी येवंक प्रयत्न करतालो कोण ना आनी तेन्ना ताचेर बिरमोत पावोवन ह्या मनशांनी वाटेर वेच्यांनी ताका कांय संबंद ना जाल्यार ताका उखलून थंयसर हाडला आसतलो. कितेंय आसूं ह्या मनशाक थंयसर हाडला आनी आरिगार म्हळ्यार पॅरालिसीस आनी पॅरालिसीस जाल्लो मनीस कळटा आमकां. ताका ताचे सक्ती कांय करूंक जायना, ताका आनी एकल्याची गरज आसा, उठोवंक जावं दी, बसोवंक जावं दी, ताच्यो दिसपडट्यो कामां करूंक जावं दी. आनी तसल्या पिडेन कुस्टून आसच्या ह्या मनशाक थंयसर हाडून आयल्यात. कधी जावन आमी त्या स्थितीर आसल्या जाल्यार आमी एक पटी केदळा चलता. कित्याक म्हळ्यार एका मनशाक आनी एकल्यान सेवा करची, तेंय ताच्या खासगी गरजांक आनी एकल्यान कुमोग करचें म्हणटाना तितलें बरें जायना. त्या देखून आपणाक स्वतंत्र जायचे, चलचे, धांवचे, एटलिस्ट म्हज्यो गरजो, कुडीच्यो गरजो तरी हांवें सुदारचें म्हणची एक आशा आसता. आनी खंडी जावन ह्या मनशाक जेजू सरशी हाडल्या वेळार खंडी जावन आपणाक कुडींत बरी भलायकी मेळचे, आपणाच्या हाता पांयांक बोळ मेळचें म्हणून ताणें लेखलां आसतलें. आनी आमी त्या स्थितीर आसल्या जाल्यार खंडी जावन आमी तशेंच चिंतेव आसल्या. पूण जेजू ह्या मनशाक कुडीक बोळ दिवच्याकी, कुडींत ताका भलायकी दिवच्याकी जेजू वेगळेंच एक काम करता. कितें तो करता? जेजूची पयलीं उतरां आसात पळया पिडेकाराक तो पळोवन कितें म्हणटा? तांचो भावार्थ पळोवन पिडेकाराक जेजून म्हळें, धैर्य घे पुता, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. धैर्य घे पुता, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. आनी इतल्या वेळार थंयसर आसले शास्त्री जेजूचेर कुबाळटात आनी म्हणटात, अळे हो देवनिंदा उलयता, ही इज टॉकिंग ब्लॅस्फेमी. कित्याक पातकां भोगसूंक देवाक मात्र
कायदो आसो वा अधिकार आसो हो एकलो मनीस ऑर्डिनरी मनीस हाणें कशें पदकां भोगसूंची आनी तांकां जाप दिल्ल्या उपरांतच जेजू म्हणटा ऊठ काणगे तुजी खाट आनी सल घरा. पळया ऊठ काणगे तुजी खाट आनी सल घरा जेजून पयलें म्हणून जें आसलें आनी तें हो आरेगार तशेंच थंय आशिल्लो लोक आनी ताका भोंवून हाडिल्लो ताचे इश्टी तेंच आशेताले ह्या मनशान चलजे ह्या मनशान स्वतंत्र जायचें म्हूण. पूण जेजू जें कितें तांणी चिंतलें तें आग्रेक करता आनी तांणी चिंतिनातलें सुरवेक करता. तांणी चिंतिनातलें खंयचें जेजू म्हणटा तुजीं पदकां तुका बगसलीं. भोव न्ही बडिनो चिंत्या आमकां एक गाय जाला आनी ताचे भितर पू भरला. आमी कितें करता आमी जर एक ऑयंटमेंट हाडन त्या गायेच्या बायल्यान बरें करून पुसून मसाज दिलें जाल्यार वा उदकाक आमी शेक दिलो जाल्यार तो गाय रावताय ताचे भितर असलो पू भायर येताय ना. दिसान दीस तो गाय सड जावन सुवेता सेप्टीक जाता. ह्या मनशांनी थंयसर आशिल्ल्यांनी त्या आरेगाराच्या पिडेस्तान चयते अशेंच चिंतलें की भायल्यान मुलाम पुसल्यार ऑयंटमेंट पुसल्यार गूण जाता. पूण जेजू कितें करता जेजू तसो गाय उक्तो करता आनी जें कितें भितर कुसडाय आशिल्ली ती धुवन नितळ करता आनी उपरांत तसो गाय बांदून ताका ऑयंटमेंट पुसचें एक काम करता. ताची पदकां तो पयलें बक्षिता आनी उपरांत ताच्या कुडीक तो भलायकी दिता. भोव न्ही बडिनो ह्या एका गडिता मुखांतर जेजू कितें आमकां सांगूंक अशें येता. आमी कुडीन बरीं आसोंक जावं पुरो आमी आमची सर्व कामां करता जावं पुरो आनी जर आमच्या आत्म्याक आर मारल्या जाल्यार जर आमचो आत्मो पॅरलिसीस जाला जाल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. त्या देखून हांगासर जेजू त्या मनशाची कुडीची पॅरालिसीस काडच्या पयलें ताच्या आत्म्याचें पॅरालिसीस काडूंक तो प्रयत्न करता. भोव न्ही बडिनो ह्या वाचपान सांगूंक ना की तो खंयच्या सर पदकांनी कश्टतालो खंयची सर्व तांणी पदकां आदारलेली कितलो खोटो मनीस हें कांय आमकां सांगूंक ना. पूण जेजू ताचो आत्मो पयलें गूण करता त्या आत्म्याक तो पयलें सुडका दिता आनी ताच्या उपरांत ताच्या कुडीक भलायकी तो दिता. भोव न्ही बडिनो एक मनीस जर कुडींत ताका बोळ ना तो बेड्डारच आसा ताका कांय तिसीन वचूंक जायना ताची कामां करूंक जायना जाल्यार त्या मनशान सांतीपणाची पावंडां सोडूंक साध्य आसा. पूण जर एका व्यक्तीचो आत्मो पॅरालिसीस जाला जाल्यार ताका पवित्रपणाची जिणी जिवंक साध्य जायना. त्या देखून आज हें एक सत जेजू दामून सांगचे मुखांतर ताका त्या आत्म्याच्या आरीच्या पिडेतावन वा पॅरालिसिसांतावन तो गूण करता. भोव न्ही बडिनो आज हें गडीत आमच्या जिविताक आमी एप्लाय केलें जाल्यार आमी कुडींत धाटे मोटे आसांव जावं पुरो आमची सक्कड कामां आमच्यान करूंक जाता जावं पुरो हेणे तेणें धांवतांव जावं पुरो आनी कुडीची भलायकी वाडोवच्याक आनी चडोवच्याक जायते प्रयत्न आमी करता जावं पुरो जिम्माक वेता जावं पुरो डायट करता जावं पुरो आनी कितें हर्बल गी वा आनी कितें गी खाण आमी घेता जावं पुरो. पूण म्हाका भोव न्ही बडिनो आमचो आत्मो सारको ना जाल्यार हें सक्कड आमच्या फायद्याक पडना. पळय जायते फावटी हें पातक कितें करता गे म्हळ्यार आमकां सुडका बसयता आमकां संतोश बसयता पूण आखरेक ह्या पातकान आमकां ओडून व्हरचें खंय गुलामपणाक नालिसायेक आनी आमच्याच जिवाच्या आनी आत्म्याच्या नासाक. एक दोन दृश्टांतां तुमचे मुखार हांवें दवरचें जाल्यार पळया राग सुरवेर राग आयिल्ल्या वेळार आमी कितें चिंता हांवें केल्लेंच सारकें त्या देखून इल्लो राग बरो म्हूण आमी चिंता आनी आमी तातूंतसू मुखारून वेता आनी सवकास ही चेन आमी मोडिना जाल्यार कितें जाता आमचे मदलो आनी जे कोणा वयर आमकां राग आसा तांचे मदलो संबंद तुट्टा. त्या देखून जिवेशी मारी नाका म्हणटना जेजू कितें म्हणटा
पयलें जिवेची मारी नाका म्हणलें, पूण आज हांव तुमकां सांगता तुमी रागार सयती जाय नजो. कित्याक जर आमी एका मनशाचेर रागार जाता जाल्यार त्या मनशा लागीं कसलोच संबंद दवरूंक आमी आशेना. तो ह्या वाटेन येता जाल्यार आमी ह्या वाटेन वेता. कित्याक रागार आसलो मनीस आमकां येदळूच मरोन जाला. पळया, राग सुरवेर बरो म्हण आमी चिंता, पूण कशें मनशा संबंदाकच हो राग कुराड मारता गे म्हूण. आबलेस ग्रीड, सुरवेर आमकां तें जाय हें जाय तें जाय हें जाय म्हणून आमी लेखता. पूण अशींच मुखार गेल्यात जाल्यार कितें जाता, आमी पयशांचे गुलाम जाता. कितलें आसल्यार आमकां पावना, आरायलें तितलें आमकां पावना. पोर्नोग्राफी आमकां पयलें सूख दिता, संतोश दिता, पूण अशींच मुखार गेल्ल्या वेळार कितें जाता, आखरेच्या घडये आमी पोकळ म्हूण आमकां समजून येता. आमी कितलें पळयल्यार, कितलें प्रयत्न केल्यार, कितलें संतोश पावल्यार आखरेक आनी किल्लें जाय म्हणून आमी करूंकच वेता. आनी तेन्ना आखरेक आमी समजून घेता गे हातून कांय ना, जिबीत पोकळ म्हूण आमकां समजता. पण हर एक पातक आमी घेतलें जाल्यार सुरवेर आमकां संतोश बसयता. एवेकी तें खाण, तें फळ खावंक रुचीक म्हूण दिसलें, पळोवंक आकर्शीक म्हूण दिसलें, आनी तें केलें जाल्यार आपूण देवा बरी जातलें म्हूण चिंतलें. आनी हर एक पातक आमकां पयलें तशेंच करता, तशेंच बसयता, आजचे दिन बसयता. पूण दीस वेता वेता कळटा की आजचे दिन कांय ना म्हूण आमकां बंदी करता. त्या देखून मुगाळ भोवून निबडिनो, आज जेजू ह्या मनशाक पयलें ताका पातकाच्या बंदडेंतलें काडूंक प्रयत्न करता. आनी केन्ना पातकाची बंदड काडटा तेन्ना आमी कुडीची, मोतीची आनी आत्म्याची भलायकी, स्वतंत्रताय जोडटा. कुमसराक गेल्ल्या वेळार मुगाळ भोवून निबडिनो असलो अनुभव आमकां जाला गे ना. आमी बुताक एक कुंकोड दिल्ले बरी गेले जाल्यार, वा वसोजे म्हणून मनच्या कायद्याक गेले जाल्यार असलो अनुभव आमकां जावचो ना. पूण केन्ना पातक आदारलेल्या वेळार, ती अंतस्करणाची तोपणी आसलेल्या वेळार न्ही जावन हांवें सूख केल्या, त्या देखून म्हाका भोगसणें जाय म्हणच्या स्पिरितान आमी गेल्ले जाल्यार तेन्ना खंडीत जावन आमकां ही एक बुजवण, हें एक हाळू जावचें आमच्या जिवितांत आमकां अनुभव करूंक मेळटा. भोवून निबडिनो, जेजू कितें करता, मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हणून दाखोवच्याक आर्यगाराक तो म्हणटा, ऊट काणगे काट आनी सल घरा. देवान जेजून ताची पदवी ताच्या पवित्र सभेक दिल्या. आनी आजून ही पदवी, हो अधिकार, ही सुटका आमी कुमसराच्या सक्रामेंतान जोडटा. त्या देखून कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक आमी फाटीं सरचें नाका, कायद्या खातीर धांवचें नाका. बगार नीज सुटका जोडचे खातीर हो सक्रामेंत आमी तवळ तवळ घेवंक आमी मुखार सरया. आखरेक म्हाका भोवून निबडिनो, त्या 4 जाणांनी त्या आरिगाराच्या मनशाक जेजू लागीं हाडलें. आनी जेजून कितें कशें गूण केलें, न्हय त्या मनशाच्या भावार्थाक पळोवन, ताचें तें भावार्थ नातुल्लो म्हूण न्हय, त्या विशयान आमकां कितेंच सांगूंक ना. पूण हांगासर सांगलां की तांचो भावार्थ पळोवन पिडेगाराक जेजून म्हळें, धैर्य घे, तुजी पातकां भोगसलीं. त्या मनशांनी हाडिल्लो भावार्थ तांचे थंय मोग आसलो, आनी त्या मोगाचेर आनी त्या भावार्थाचेर पळोवन ह्या मनशाक ताणें सुटका दिली. भोवून निबडिनो, कितलेशा मनशांच्या मागण्याक लागून, कितलेशा मनशाच्या त्यागाक लागून, सॅक्रिफिसाक लागून आज आमी सुटकेचें जिवीत जियेतें नांव गे. जावं आत्म्याची सुटका, जावं आमच्या कुडीची सुटका. आमच्या आवय बापायनी, आमच्या मालगड्यांनी, आमच्या आब व्हडली मायनी, आमच्या मोगाच्यांनी, आमच्या इश्टांनी, जावं घोवान बायले पसोत, बायलेन घोवा पसोत, वडिलांनी भुरग्यां पसोत, भुरग्यांनी वडिलां पसोत, कितलोसो त्याग केल्लो ना, कितलीशी मागणी भेटयली ना, कितलें आमी वायट वाटे गेल्ल्या वेळार आमची जिणी बदलूंचे खातीर तांणी मागलेलें ना. थोडी पटी हें आमकां कळना, पूण खंडी जावन तांच्या मागण्याचो फळ, तांचो त्याग, तांचो सॅक्रिफीस आमी बऱ्याक पावोवंक साध्य जालां. तर मुखार भोवून निबडिनो, कोणी एकलो वायट वाटेन चलता जाल्यार, वा कोणाचें एक अस्कत काय आसा जाल्यार ताचे विशयंत गांवार दोंगरो फिरवच्या की ताचे पासून मागोवंक, ताचे पासून विनंती करूंक, आनी ताणें एका रितीची सुटका जोडच्याक आमी खंडीत जावन मागोवंक जाय.
आगस्टिनाची आवय मोनिका 17 वर्सां आपणाच्या पुताच्या पाटी परतोवणे खातीर मागा लागली आनी तिच्या मागण्याचो फळ जावन आमकां पवित्र सभेन एक वर्तो सांत आसा. धर्मगाळ भोवन निपडिनो पयल्यान पयलें कशें कुडीचें आमी जतन घेता तशें आमचे आत्म्याची जतन घेवंक आमकां प्रयत्न करया आनी अशें जतन घेवचें तें आमचें मागणें आमचो त्याग हेरांकय आदार असो जावं दी. ह्या दिशेन आमी प्रयत्न करतना ह्या मिसांत आमकां भेटचो तुजो जेजू ताच्या कृपेन आनी सक्तेन बरो आमेन.